फाटल्या 3 महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडराची किंमत दुसऱ्या फावट वाडल्या। ह्या आदी 7 मार्चाक LPG सिलिंडराची रेट 60 रुपयान वाडयल्ली। अशे तरेन फाटल्या 3 महिन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडर 89 रुपयांनी म्हारग जाला। सिलिंडर 29 रुपीज वाढलो, किती करतली आता? महागाई जातली न्ही फुडें फुडें आनी काय गावचें ना। सिलिंडर आनी वाडत रावतले, कितें करपाचें आमी? वर्षी पयलीं कितल्यांक घेताले सिलिंडर? 800 आसले। हय 870। मिडल लोक कितें खाताले? लायनाक म्हणटा जोडटात आमी कित्याक? भुरग्यां खातीरूच न्हू। आनी सगळें अशें म्हारग केल्यार कितें करतले आमी? आतां भाजी म्हारग, रेशन हाडपाक तांदूळ सिये हाडपाचें तेंय सगळें म्हारग। आतां सिलिंडरय म्हारग करता हेंच्यांनी। 30 रुपये वाडयलो आता। आनी खातले कितें? दिसभर जोडटा आमी घरातले कामां करपाक। सकाळी वचून सांजचे सोंग घरा येता। आता गरीब लोक कितें करतले? श्रीमंत तरी कितें तरी करतले, गरीब कितें करतले? गरीबाच्या पोटार पाय दिले भशेन जाले न्हू। अशें गरीबाक पोटाक पळोवपाक जाय। बिल्डींग रावता म्हणजे आमी कितें गव्हर्मेंट सोडून अशें कोण बी आसा गव्हर्मेंट आसा, सगळे आद्यान घासपाचे बायलां सगळे आसता। पूण मातशें समजून घेवंक जाय न्हू। असं वाडलें जाल्यार आता 2000 कशी पूर्ण चलपाचें आमचे? भुरगे आसता, दादले आसता, जाणटे बायलां आसता। गॅस वाडला आयच्यान, जाल्यार आमी कितें रांदपाचें, कशें जेवपाचें? आतां फुडें आमकां कळना, पगार ना काय ना, आमी घरानूच काम करपी न्हू। आमकां कोणी कितें दिता जाल्यार सवाय भितर दिवंक जाय। आमचे कडेन आतां काय ना, आमी म्हाजो घोव उलयना, काय ना, काम ना। पयलीं तुमी लायनीक रावता सिलिंडर? आमी लायनीक रावता। सिलिंडर ते सिलिंडर मेळनासले आनी आतां वाडल्या, ते आतां कशें मेळटले आनी तेज्या उपरांत आयच्यान वाडले जाल्यार आतां फुडें कितें करपाचें? आमी कितें खातली? सगळे भाजी वाडल्या, सगळे तांदूळ वाडटले ते वाडला, सगळं पेट्रोल वाडला, सगळें वाडला। सिलेंडर असे मिळत नाहीयेत म्हणून त्याच्यात वाढ पण आज जवळजवळ 29 रुपयांनी वाढ झालेली आहे। आता परत आम्हा बायकांना चुलीकडे लाकडं घेऊन जंगलातनं जाऊन बहुतेक तोडायला, कारण तुम्ही बघताय गोव्यामध्ये जसं जंगल तोड चाललेलं आहे, बहुतेक तीच लाकडं आता त्यांनी इथे आणून स्वयंपाक करा म्हणून सांगण्यासाठी ही वाढ केलेली आहे का, असं सगळ्या महिलांचं मत यायला लागलेलं आहे।